मंगलम। हांव भोव आदारान पयलीं श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवाक नमस्कार करता। तशेंच स्वामी महाराजांचे चरण कमलांक वंदन करून आज मोठो खोस भोगता सांगूंक की आमचे 550 वर्सां जी मठाक पूर्ण जाता ताजे एक विविध कार्यक्रम स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान आनी स्वामी महाराजांच्या गायडन्सान हांगा खूब तयारी चालू आसा आनी ह्या मठाक खुबसो इतिहास आसा आनी 24 स्वाम्याची आमची आशिर्वाद आसा। आनी ह्या मठाचो इतिहास म्हणल्यार पयलीं 550 वर्सां पयलीं श्री नारायण तीर्थ स्वाम्यान दिक्षा घेतिल्ली आनी ती दिक्षा फलीमर मठ स्वाम्यान दिल्ली आनी ती बद्रीनाथाक दिल्ली। बद्रीनाथाच्यान स्वामी महाराज वारणासी आयले। वारणासीच्या तेन्नाच्या राजान श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याक जागो दिलो आनी त्या जाग्यार आमचो पयली मठाची स्थापना जाली। हो मठ जगद्गुरू माधवाचार्याच्या मूल्य तत्वांनी स्थापन केल्लो आसा। आमी द्वैत संप्रदायाचे लोक, आमी द्वैत फिलॉसॉफीन मानपी लोक आनी ह्या मठाक जवळ जवळ 24 स्वामी हो सांगिल्ल्या प्रमाणे लाभलेले आसा। आतां 50 वर्सां जाल्ल्या कारण हें वर्स आमकां खरेंच म्हणजे स्पेशल आसा आनी ताका लागून स्वामी महाराजान एक 10 दिसाचो कार्यक्रम म्हणजे आलोचना केल्ली आसा। ताज्या पयलीं ह्या वर्साचो चातुर्मास स्वामी महाराजाचो वारणासी जाल्ल्यान स्वामी महाराजान आनी एक कल्पना केली की रायट फ्रॉम बद्रीनाथ थंय जी दिक्षा घेतिल्ली नारायण तीर्थ स्वाम्यान ते गोंय पर्यंत एक रामरथ ताजो प्रोसेशन जावचें म्हणून आनी तें प्रोसेशन बद्रीनाथाक स्वामी महाराजाच्या हातान चालू जातलें लॉन्च करपाक जे 19 तारखेक जातले। स्वामी महाराज थंय 18 तारखेक पावतले आनी ते करून मागीर जवळ जवळ 9000 किलोमिटर क्रॉस करून 26 तारखेक तो गोंया पावतलो आनी 27 तारखेच्यान हांगा विशेष कार्यक्रम सुरू जातले। सांस्कृतीक म्हणा, धार्मीक म्हणा, सामाजीक म्हणा, सगळे तरेचे कार्यक्रम जातले। जवळ जवळ आमी 3 ते 4 लाख लोक येवपाची आमी कल्पना करता आनी आमी सगळी तयारी चालू आसा हांगा। जे फॅसिलिटीज जे लोकांक जाय ते बरे भशेन तांकां आतिथ्यान आमी तांचो स्वागत करून आमी तांकां सगळ्यांक बरे भशेन स्वागत करून तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी स्वाम्याच्या आशिर्वादाची संदी मेळची म्हणून आमी सगळ्यांक आमंत्रण दिता। एक मोठो विशेष कार्यक्रम तेन्ना जातलो म्हणटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ह्या देवाचो एक 77 फीट 77 फूट स्टॅच्यू जे ब्रॉन्झ मेटलान केल्लो आसा ताजें उक्तावण जातलें, ताजें लोकार्पण जातलें। ह्या कार्यक्रमाक आमी भोवमानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीक खास निमंत्रण दिल्लें आसा। आमी जवळ जवळ 1.5 म्हयन्या पयलीं वचून हांव आनी उपाध्यक्ष आर कामत माम वचून आनी गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आमचे बरोबर तांकां वचून आमी खासा आमंत्रण दिलां। आमकां आशा आसा की भोवमानादीक प्रधानमंत्री हांगा येतले पर्तगाळी मठान आनी ह्या स्टॅच्यूचें लोकार्पण करतले आनी अजून आमी फॉर्मल कम्युनिकेशनाची वाट पळयता प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा कडल्यान। म्हणजे अशे विविध कार्यक्रम सांस्कृतीक म्हण, धार्मीक म्हण, सामाजीक म्हण हे सगळे जातले। हांव परतून एकदां स्वामी महाराजाच्या आशिर्वादान आनी म्हजे पूर्ण कमिटीच्या वतीन सगळ्या लोकांक म्हणजे गोंयच्यान म्हण, कर्नाटकाच्यान म्हण, महाराष्ट्राच्यान म्हण, केरळांतल्यान म्हण, नॉर्थाच्या भागांतल्यान म्हण सगळे जे आमचे मठ अनुयायी आसा, स्वामी भक्त आसा, मठ भक्त आसा आनी जे आमचे हिंदू संस्कृतीन मानपी लोक आसा तांच्यांनी हांगा येवचें आनी हाजो ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो। तशेंच फुडल्या 2 ते 3 वर्सांक हांगा मठाचे कितलेशे विविध प्रकल्प चालू आसतले। स्वामी महाराजान जायते जे आमकां जे प्राप्त जाल्या ते स्वामी महाराज खरेंच विजनरी आसा आनी आमचे लायब्ररी म्हण किंवा सावंड एंड लायट शो म्हण, म्युझियम म्हण जायती स्वाम्याची कल्पना आसा आनी रामदेवाच्या कृपेन आनी रामदेवाच्या आशिर्वादान ते सगळे पार पडटले अशें म्हाका सांगपाक कसलोच संकोच दिसना। हांव परतून एकदां सगळ्यांक आमंत्रण दिता आनी रामदेव वीर विठ्ठलाक परतून एकदां साश्टांग नमस्कार घालून आनी स्वामी महाराजाचे चरण कमलांक वंदन करून हांव म्हजें निवेदन सोंपयतां।